18वा भाग कला आणि संस्कृतायेचेर शावेराचो प्रभाव। सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमी कला आणि संस्कृताय आणि वास्तुशिल्पाचेर सान फ्रांसीस शावेराचो खोलायेन परिणाम सोदून काडटात। क्रिस्तांव कला आणि वास्तुशास्त्राचो सांबाळ दाखोवंक आणि भावार्थ सांबाळपाक आणि भावार्थाचो प्रचार करपाक म्हत्वाचो वांटो आसलो। तशेंच आत्मीक भावार्थाची वाड आणि सैमीक सुंदरताय जिवाळ दवरूंक व्हड प्रमाणात ताचो आस्पाव जालो। शावेराचो कला, संस्कृताय आणि वास्तुशास्त्राचेर जावपी परिणाम। सान फ्रांसीस शावेर हाचो मिसांवाचो प्रवास फकत क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार करपाचोच न्हय, पूण ताणें भेट दिल्ल्या वाठारांनी कला, संस्कृताय आणि वास्तुशिल्पाचेर प्रभाव घालपाचो आशिल्लो। धर्मीक रुपांतरा भायर सौंदर्यशास्त्र आणि संस्कृतीक वाटेन ताणें पावलां मारलीं। क्रिस्तांव कलेचो प्रचार। शावेरान धर्मीक शिकवण विस्तारूंक कथेचो उपयोग करून शिकवण लोकां फुडें पावयली। क्रिस्तांव कले खातीर ताणें दिल्लो आदार विंगड लोकसंख्येन क्रिस्तांव संदेश शिपडावपाक मदत करतालो। थळाव्या संस्कृतायेचे क्रिस्तांव कले वांगडा एकात्मता। कला आणि संस्कृताय विशीं शावेराची पद्दत परकी संकल्पना सांगपाची नासली। ताचे बदलेक ताणें क्रिस्तांव कल्याचो थळाव्या संस्कृतीक सौंदर्यशास्त्रा कडेन संबंद बांदून हाडपाक प्रयत्न केले आनी प्रोत्साहीत केले। हाका लागून क्रिस्तांव धर्माचो संदेश थळाव्या लोकां मेरेन पावलो। वास्तुशास्त्राचेर प्रभाव। शावेराचो परिणाम वास्तुकलेचेरूय पावलो। ताणें भेट दिल्ल्या एक प्रदेशांतल्या वास्तुशिल्पाचेर एक छाप सोदून क्रिस्तांव मूल्यांक घट संबंद बांदून हाडले। विस्वास सांबाळपाक आनी शिपडावपाक क्रिस्तांव कलेची भुमिका। क्रिस्तांव कला सांबाळपाक आनी शिपडावपाक एक बलिश्ट साधन काम करताली। श्रद्धा हें नांव। तातूंत बायलांतली कथा क्रिस्ताच्या जिविताची सांगणी भावार्थी आनी अविस्वासी लोकांक शिकवण दिवपाक आनी तांकां गुंतपाक म्हत्वाची भुमिका आसली। सौंदर्यशास्त्र आनी आध्यात्मीक प्रतीकवाद। कला आनी वास्तुकलेचेर शावेराचो प्रभाव फकत सौंदर्यशास्त्राचो न्हय, पूण आध्यात्मीक प्रतीकवादान खोलायेन रुजलेले। धर्मीक शिकवण आनी संदेश पावोवपाक कलेंतल्यान क्रिस्तांवां मदें एक खेरीत वांटो आसलो। क्रिस्तांव कला आनी वास्तुशिल्पाचेर शावेराच्या परिणामाचें दायज। जायत्या इगोर्जांनी धर्मीक वस्तूंत आनी ताणें भेट दिल्ल्या प्रदेशांतल्या संस्कृतीक क्रिस्तांव धर्माचो दाग सोडलो। थळाव्या संस्कृतीक गोडितां मदें गुंतलेल्या क्रिस्तांव कला आनी वास्तुकलेचेर ताचो शाप सोदून क्रिस्तांव संदेश सांबाळपाक आनी प्रसार करपाक म्हत्वाचो वांटो घेतलो। ह्या भागा खातीर म्हजे वांगडा आयलोल्या पासत तुमचे उपकार। कला आनी संस्कृतायेचेर शावेराच्या प्रभावान श्रद्धा, सौंदर्यशास्त्र आनी संस्कृतीक मळार एके दिशेन फुडें व्हरप मुखार आयलां आनी ताका लागून क्रिस्तांव कला आनी वास्तुकलेन तिगून उरपी दायज सोदलां। देव बरें करूं।